आणि सर थँक्यू व्हेरी मच, मनाक आजातल्यान थँक्यू सर तुमकां. जशें सरांनी सांगलें की आमी कॉम्पिटिशनाक वयच्या पयलीं आमकां खबर नासलें की फुडें कितें जातलें कॉम्पिटिशनाक वचपाक, म्हणजे कशें जातलें सगळें. सो आमी सरा कडेन आयले, सरान आमकां सांगलें तुमकां कितें मदत जाय ती सांगा आनी बरें जिखोन येया. आनी सरांनी आमकां असो मनाक आजातल्यान आशिर्वाद दिलो आनी तुमी आतां पळयताच आमकां तिसरे प्रायज गावले. पूण थंय मेरेन पावपा खातीर जो सपोर्ट आसलो तो सरांनी आमकां दिलो. सो सरा खातीर हांव म्हाका एक खूब मोठ्यान ताळयो जावनी सरा खातीर. आनी जशें सरांनी सांगलें की एवरी टायम आमी सरा कडेन आय थिंक 3-4 फावटी आमी सरा कडेन आयले. सो एवरी टायम सर आमकां म्हणजे जितले लोक बाकीचे कोण कोण येता सो तांकां आमी पळयता की कशें चल्लां कितें चल्लां. सो सर बरें उलयता, सर सांगता की हातूंत कितें आसा, ओके आमी अशें करुया बरें सजमयता सांगता सर. सो जेन्ना आमी लास्ट टायम गेले तेन्ना सुद्दां सरान आमकां म्हटलें हां ओके तुमकां आपयता आमी, ओके तुमी आमचें नांव वयर काडलां, ओके आनी तुमी अमके दिसा येया की आमी तुमचो सत्कार करुया, ओके आनी सगळ्या लोकां मुखार सत्कार करुया. आनी खूब बरें दिसता. आनी हें सगळें घडपाक आनी म्हणजे आमी थंयसर पावले हेच्या खातीर सराक खूब थँक्यू. आनी जशें सरान सांगलें की 5 वर्सां सरांचे आसा, सो सराचेर विश्वास दवर आनी सरा बरोबर अशेंच काम करा. तुमकां खरेंच सर खूब सपोर्ट करतले. परत एकदां सर खूब थँक्यू तुमकां. जे पळय आयज सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी तशें तुमच्या गांवांत तुमकां जाय तशें तुमी वेंचून हाडचे म्हणजे आयज आमच्या पेडणेकारांनी आपले खऱ्यांनी तेंच्यांनी हें दाखयल्लें आसा कितें आपल्याक कोण जाय फुडें आनी कोण डिवेलप करतलो फुडें. आनी खूब उमेद दिसता जे आमी त्या टायमार हांवें सांगलेलें ते आयज पेडणेकारान आमचें आयकलेलें आसा. सगळ्यांक काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज आमचो GK ग्रूप हो हेंच्यांनी 3rd प्रायज घेतलेलो आसा. आनी जेन्ना ते वयताले त्या टायमार म्हाजे कडेन विजीट करून गेल्ले. सदांच हांवें खुबशे अशें पळयलां जेन्ना म्हाजो आशिर्वाद घेवन वयता ते म्हाका दिसता खंय तरी खंय सक्सेस जावन येता अशें खूब फावटी हांवें पळयलें. कित्याक जेन्ना म्हाजो तांकां आशिर्वाद आसता तो मन सोडून दिता हांव तांकां. आनी म्हाजो आशिर्वाद असो आसता ते खऱ्यांनीच जिखोन येवचे म्हणून हांव तांकां मनानसून आशिर्वाद दिता. आनी असोच म्हाजो आशिर्वाद आख्ख्या पेडणेकारांक आसतलो. तेंच्यांनी म्हाज्या वांगडा ठामपणे रावचे तशें आसा. तेंच्यांनी आतां तेंच्यांनी म्हाज्या वांगडा रावल्ले आहा तशेंच तेंच्यांनी रावचे. तशेंच हांव मेंबराक म्हणटा, सरपंचाक सांगता तुमी म्हाज्या वांगडा 5 वर्सां काम करून पळयात. फकत हांवें सदांच म्हटलेलें कितें आख्ख्या पेडण्यान आमी कितें तरी चेंज करून दाखोवया. आनी तें खऱ्यांनीच आतां हेच्या फुडें म्हाका दिसता घडटलें. कित्याक जो म्हाजो विचार आहलो कित्याक म्हाका सगळें चेंज जाल्लें जाय सर हेंच्या पंचायतींनी आनी तें खऱ्यांनीच घडोवन दिल्लें आसा. म्हाका दिसता भगवतीचो आमकां आशिर्वाद खूब आसा आनी भगवतीन आमचें तें मान्य करून घेतलेलें आसा. आनी अशेंच आमी सगळे हातान हात घालून सगळे सरपंच तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच सर मेंबर्स अशेंच रावया आनी आमी बरें डिवेलप करून दाखोवया. 5 वर्सांनी आमी फुडले विचार करया नाका कित्याक फुडें आमी परत निवडून येतले वा ना ते आमी फकत आमचें विजन दाखोवया. कितें डिवेलप पेडण्यां कितें तरी चेंज करून दाखोवपाचें आनी तें चेंज करून दाखयतले म्हणून इतलेंच तुमी विचार करून रावा 5 वर्सान. आनी म्हाजो तुमकां सदांच पाठिंबो आसतलो. तशेंच आमचे आयज सुरेखा केन्नेकर म्हाजो ताका सदांच आशिर्वाद आसतलो. आनी तेणी आयज आमच्या पेडणेच गोंयानूच न्हू तेणें आयज आख्ख्या आमच्या इंडियेक पासून इल्लेशे भुरगे अशे जिखप आनी येवन आमच्या पेडणेचें नांव तशेंच गोंयाचें नांव वयर काडलेलें आसा. अशेंच भुरग्यांनी फुडें सरचें. तांकां कसलोय सपोर्ट जावो जाल्यार म्हाजो आदार तांकां सदांच आसतलो. आनी आमच्या पेडणेच्या भुरग्यांक आनी तशेंच केन्नाच खंय कमी पडोवन दिवचो ना हांव. आनी म्हाजो सदांच सपोर्ट आसतलो. अशेंच म्हाका खूब उमेद दिसता कित्याक हांव नको इतलें हॅपिनस दिसता कित्याक खऱ्यांनी म्हाजी सगळे पंचायत येयल्यो म्हणून. अशें केन्नाच हिस्ट्री जावन आसा पेडण्यांनी हिस्ट्री जावन आसा
अशेंच आमी बरें काम करया. तुमकां हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, तुमचे विचार बरे दवरात आनी थमपणे तुमी रावात. 5 वर्सां आमी आमचे स्ट्रेंथ दाखोवया, पेडण्यान आमी कितें करूंक शकता ते.